Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ट्रकवाल्यांक खंय नव्या सिजनात मिनाचे ट्रान्सपोर्टाक नवो रेट जाय. जो रेट आसा तो 5 वर्सां पयलीं ठरलेलो तो रिवायज जावपाक जाय, कारण आयज सगळें वाडलेलें आसा. म्हणून आमी आयज रेट वाडोवन मागला. आमी 26 रुपया पर टन पर किलोमिटर आनी मार्केट रेट डिझल 76 रुपया डिझल आसा, त्या प्रमाणे 26 रुपया पर टन पर किलोमिटर असो रेट आमकां मेळपाक जाय. तो तुमकां कितलो मेळटालो पयलीं? आतां आमकां ओल्ड नोटिफिकेशना प्रमाणे 72% आमचे प्रॉफिट आणि 28% डिझल कन्झम्पशन ह्या प्रमाणे ह्या आधाराचेर रेट मेळटा. मुख्यमंत्र्याचो खंय 10 दिसां भितर शिष्टमंडळाक अपॉइंटमेंट जाय. सीएमा कडेन हांव सोदता की आमकां फुडल्या 10 दिसांक आमच्या एक 10 जाणांक धारवाडी तालुक्याच्या 10 जाणांक तुमी अपॉइंटमेंट दिवचो आनी आमकां क्लियर सांगचें की बाबा मायनिंग चालू जातलें, डम पॉलिसी करतलो, कितें करतलो काय ना. कित्याक आयज लोकांनी नव्यो गाडयो हाडल्या सेकंड हँड, आशिल्ले नाशिल्ले मोडून गाडयो उब्यो केल्या, लोक परत त्रासान पडटले. आमदार म्हणटा मागण्यो बरोवन काडात, सगळ्या कंपन्यां कडेन या. डिस्कशनाक या, फाल्यां परत कंपनी कडेन डिस्कशन या, पयलीं कंपनी कडेन डिस्कशन करया. हांवूय आसा, तुमी ड्राफ्ट करा जे तुमचे कितें कितें कंडिशन आसा ते सगळ्या कंपनी कडेन उलयतात. शेजार वो वेदांताच न्ही, हांगा जितल्यो डम पॉलिसी आसा ती चालू आसा सरकाराची. 2018 ते बंद पडला, 2007च्या पयलीं जो ओर्डर काडलेलो आसा त्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे स्टेट गव्हर्नमेंटान डम पॉलिसी केल्या. सुप्रीम कोर्टात केस हुमकळ्या, अजून सुनावणी घेना. आणि सुप्रीम कोर्टान आमची केस अजून हियरिंग घेना. तारखेक तारखो मेळटा अशें जायत जाल्यार फुडें सीझन सोंपतलो. दक्षिणेत खंय 12 मिलियन टन मीन पडून आसा. आमदाराची ताचेर ट्रकवाल्यांचो सीझन धुकलपाची तयारी. 12 मिलियन टन सध्या डम पॉलिसीचो माल ह्या सावथ गोवान आसा आणि हो 12 मिलियन टन म्हणजे जवळ जवळ 1,20,00,000 टन 1,20,00,000 टन हो मुवमेंट जावपाचें स्थितीर आसा. मागीर कितले तेंप येवपाक शकता? हो कितलो म्हणल्यार हो सीझन जातलो. हो जो सीझन आसा हो सुरळीत जातलो. ट्रकाकीच परवडपाक जाय, मागीर जाल्यार परवडपाक जाय. तेन्नाच हें म्हाका दिसता हें जातलें. सुप्रीम कोर्ट कितें सांगता तें आयकुपाची तयारी. 29 तारखेक सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय जावपाचो आसा, जावं आनी मातसो फुडें वचूंक शकता. पूण तेजे प्रमाणे एमएलटाचो विशय आसा, ऑप्शन करपाचो विशय आसा आनी कॉर्पोरेशन करपाचो विशय आसा. आनी सुप्रीम कोर्टान जे गायडलायन दिता ती आमी स्टेट गव्हर्नमेंट फॉलो करता. कुडचड्या सांजे ट्रकवाल्यांची बसका जाली. जाता जाल्यार तांच्यांनी बरो रेट दिवन जो डिफरन्स ऑफ डिझल आसा त्या प्रमाणे रेट वर्कआवट करून तांकां दिवचो. आनी हें जे परत आतां सिजन चालू जातकीर जे मायनिंग चालू जावपाक आसा ते बरे भशेन मायन ओनरांनी आनी ट्रकवाल्याच्या जे कितें डिमांड आसा ते पास करून म्हणात, म्हणल्यार तांचे डिमांड कन्सिडर करून हे मायनिंग चालू करचें. कांय धारबांदोडा मिटींग आशिल्ली, धारबांदोडा ट्रक ओनर असोसिएशनाचे अशें दोगांनी आमी हें कंबायंड डिसिजन आसा की आमी जो पर्यंत रेट वाडना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करचे ना. मजगतीं चौगुले कंपनीन रॉयल्टी भरिल्ले मीन उखलूंक दिवचे म्हूण सुप्रीम कोर्टात घाल्ली याचिका बुधवारा नाजाल्यार शुक्रारा सुनावणेक येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.